स्वराज्यमाना गीतांगायो नांगोरा वोयकारात नाव देवाचे उर्गोटात कारोंताचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावांनो, हे पवित्र गूट फावो ते परी समारंभूक ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. आणि देवाचे काकलुतीक उलो मारून सांगातान म्हणुया, सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बाजूत घेवन सदांच आंखवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. ह्याच्या मिसाचें तेंच हांव भेटयलां. सासणीक थारोण मागूंक कार्लोता सिक्वेरा आनी मानुएल सिक्वेरा हांच्या पासत. ती मेल्यार 3 वर्सां भरतात. तेच परी मागूंक लायला आज वाडदीस समारंभता मारिया सेबास्तियाना फेर्नांडीस. पोसरें बाट ह्या समुदायाच्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागता. नॉबर्ट आल्मेडा, सांताना रॉड्रिगीस, फ्रांसिस्को रॉड्रिगीस, आवेलीन रॉड्रिगीस, जोस्मो तिमोथियो, लेटिसिया मार्टिन्स, बॉनी फाल्कांव, मिकी फाल्कांव, आंतोनियो झेवियर डाय फेर्नांडीस आनी एल्विनो मार्टिन्स. आयच्या दिसाक जायतीं जाणां आपलो वाडदीस समारंभतात, लग्नाचें वार्षिक वरोस वो हेर समारंभ करतात. तांचोय उगडास करुया आनी तांच्याय पासत मागुया. जायतीं जाणां पिड्यान कश्टवतात, जावं घरा लागीं वो हॉस्पिटलांनी. तांचोय उगडास करून देवान तांकां पेकोवणी दिवंक मागुया. ह्या वर्साक देवान आमकां फावो तितलो पावस दिवं म्हूण ताचे पासतूय आमी मागुया. ह्या वेळार ओग्गेपणान तुमच्यो गरजो देवाक उबारात. तुमकां जाय गरज तें देवाक सांगात. सर्वेस्परा देवा, तुवें आमकां कृपेन आपणावून उजवाडाचीं भुरगीं केलीं. तर खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. भोगोर तुज्या स्वताच्या परजोडान आमी सदां जेशे कोर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमोस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरवेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसा
दाविदाचो मोडलेलो तोंबू हांव नव्यान उबारतलो, ताच्यो वेऱ्यो सारक्यो करतलो, आनी गोट्टान जालो तो नव्यान उबो करतलो, आनी आदी आसलो तसो तो हांव नव्यान बांदतलो. हे भाशेन एदोमाच्या उरलोल्यांक आनी जांचेर म्हजें नांव उच्चारलेलें आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक ती आपल्या ताब्यांत करतली. अशें सांगता तो सर्वेस्पोर, आनी तो तें शांती पावयतलो. पळयात, असले दीस येतात, सर्वेस्पोर उलयता, की शेतां नागरिकांनी फुडें पीक येतलें, आनी रोयना फुडें दाकांचो रोस मेळटलो. पर्वतांचो नवो सोरो पाजरतलो, आनी दोंगरा वयल्यान तो व्हांवून वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे पोरजेक हांव परतून तिच्या देसांत हाडटलो. मोडलोलीं शारां ती नव्यान बांदतली आनी तांतून रावतलीं. दाकां मोळे लायतलीं आनी सोरो पियेतलीं. परसून लावून तांचीं फळां खातलीं. हांव ताका ताच्याच देसांत व्हरून लायतलो, आनी हांवें तांकां दिलां त्या देसांतली कोण तांकां उमटून काडचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर, तुजो देव. सर्वेस्पोराचें उतर. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता ते चीत दिवन आयकतात. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरजेक आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी परतल्यांक शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाचे वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें, आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर म्हणटा, आपुणूच आमकां सुभागी करतलो, आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाल. नीट चलून येतली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात, आनी हांव तांकां वळखतां, आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा परमोणे शुभ वर्तमान. Mój tuka सोम्या. जिवांवाचे शीस जेजू सरशी आयले आनी ताणें म्हणलें, फारिजेव आनी आमी उपास करता, पूण तुजें शीस करिनात तें कशें? जेजून तांकां सांगलें, ते आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो, तेन्ना ते उपास करतले.
पोरण्या आंगोस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना, कित्याक तो आंगोस्त्राची सुतां ओडून काडटा आनी तशेंच फाळो अदीक विकोट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या बुरल्यांनी भरिनात. भरीत जाल्यार बुरलीं फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी भरतात आनी दोनूय बरीं उरतात. सोम्याचें शुभ वर्तमान Wakani tuka Krista. प्रितीच्या इश्टानो, आमचे मदें जायते पावटी पिळगा हांची अंतर दिश्टी पडटा. जी आदली पिळगा आसली आनी आतांची पिळगा. आनी पिळगे मदें कायदे आसतात आनी ह्या कायद्यांक लागून वयर सकयल जाता. आनीक आदली पिळगा आसा ती आतांच्या पिळगेचे कायदे समजनात आनी आतांची पिळगा आहा ती आदले पिळगेचे कायदे समजनात. ह्या पासत तांचे मदें मातशें वयर सकयल जाता. आनी अशें आसतना खंयसर तरी एक बॅलन्स, एक तुलना सोदची आनी थंयसर आमी दोगूय आदली पिळगा आनी नवी पिळगा मॅच जावची हाचें आमकां कुशालकाय भोगता. म्हणजे जालें जाल्यार पूण जबरशी आमी सोदता अशें जावंक. तर मोगाच्या इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत असलें कितें आमकां दिश्टी पडटा. हेच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता फारिझेव आनी जुआंवाचे शीस उपास करताले, पूण जेजूचे शीस उपास करिनाशिल्ले. आनी असल्या वेळार जेन्ना ते जेजूक प्रश्न करतात तेन्ना जेजू तांकां उपासाचो खरो अर्थ आनीक इतिहासांव सांगूंक 3 उदाहरणां तांच्या दोळ्या मुखार दवरता. पयलें उदाहरण एक न्हवऱ्याचें. जेन्ना कितें काजार आसता, न्हवरो सांगाता आसता तेन्ना ते पावणे कित्याक म्हणून दूख रुदोन करतले, कित्याक म्हणून उपास करतले. कारण जेन्ना तो तांचे मदें आसता तेन्ना सगळीच खुशालकाय आसता. पूण जेन्ना ताका काडून व्हरचो वेळ पावता वो तो मरता तेन्ना घडयेक ते पावणे मागीर रडटले, उपास करतले. जेजू हाचे उद्देशी आपल्याच विशीं सांगता. कारण आपूण आतां आमच्या आपणाच्या शिसा बाराबर आशिल्लो, आतां उपास करची गरज ना. कारण हांव आसां, ताणें संतोशान जिवंक जाय. पूण हांव मेल्या उपरांत, हो संवसार सोडल्या उपरांत मागीर घडये ते उपास करतले. दुसरी वस्त तो सांगता लुगटाची, पोरण्या लुगट आनी नवें लुगट. आनी हाचे उद्देशी ज्यो शिकवण्यो आदीं आशिल्ल्यो ताचो आकार तो बदलूंक सोदता. आतां जरी तर पोरण्या लुगट आसा, ताका एक बुराक बा पडलो जाल्यार आमी घडयेक पोरनोच लुगटाचो कुडको सोदतले, नवो सोदचो ना. कारण पोरण्या लुगट आसा तें ओसूक जाल्लें आसता, ताची शेड वेगळी जाल्ली आसता. सोदूंक गेल्यार घडये नवें ते भाशेन मेळचें ना. आनी तें जबरदस्तीन जरी तर शिवलें जाल्यार तो फाडो बुराक उदीक व्हडलो जाता आनी पिंजतलें. म्हणटच जेजू म्हणटा की एक नवें आकार, नव्या आपल्या शिकोवपांतल्यान एक नवो आकार तो मनशा कुडाच्या कायद्यांक दिवंक सोदता. आनी ह्या उद्देशी एक नवो आकार आपल्याचेच शिकवणे उद्देशी तो दिता. आनी तिसरें उदाहरण सोरो आनी बुल्ली. मोगाच्या इश्टानो, हाचो अर्थ नवी शिकवण आनीक नवें मन. आतां बुरलीं आसात तीं आदलीं जालीं आनी तातूंत नवो सोरो घातलो जाल्यार ती बुरलीं मातशे घोट आसतात. आनी जेन्ना सोरो थंयसर फर्मेंट जावंक गायल्लो आसता ताची गॅस सुट्टा आनी ह्या उद्देशी ती बुरलीं फुट्टालीं. ह्या पासत नवी बुरलीं, न्यू वायन स्किन्स घालून नवो सोरो तयार करतालीं. आनीक नवी बुरलीं सुरक्षीत उरतालीं आनी सोरोय बरो उरतालो. नाजाल्यार दोनूय फुट्टालीं आनी दोगांयचोय इदवास जातलो. हाचे उद्देशी जेन्ना समाजांत नवे निर्णय जातात, नवे शिकवण्यो येतात तेन्ना आमचें मन हें बुरल्या भाशेन जावंक जाय, नवें मन.
आदलें मन जरी तर आमी घेवन बसल्या जाल्यार हे नव्या कायद्याची शिकवण आमच्या मनांत दवरची ना हें स्वत जेजू सांगून दिता. आनी ह्या पासत आमी नव्या भुरल्या भाशेन, नव्या सोऱ्या भाशेन, नव्या लुकटा भाशेन आनीक न्हवऱ्या भाशेन जावंक जाय, उपास करून आसा. मोगाच्या इश्टानो, आयज जेन्ना हो संदेश आमकां मेळटा आमच्या जिविताक कितें व्हरोया. हांव आयच्या दिसाक फकत इगोज मातेचे शिकवणे विशीं ज्यो शिकवण्यो येतात ताचे विशींच उलयतलो. जायते फावटी आमी उद्गारता आदल्या काळार आमी अशें करताले, तेन्ना आमी अशें करताले आनी आज हें कित्याक मुदार. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे उद्देशी जायते जाण इगोज मातेन नवो निर्णय घेतात आनी नवो निर्णय सगल्यांक बऱ्याक पडटलें, आमची इगोर्ज माता अदीक जिवार जातलें म्हूण ते निर्णय घेतात. आनी असले निर्णय घेता आसतना जरी तर आमी आदल्या खोरारांत रावले जाल्यार वो आमची आदलीं जी चिंतनां आसलीं तीच घेवन रावलीं जाल्यार घोडेक तें जावचें ना. आनी ह्या पासत जेजू म्हणटा आमची मनां उजवाडावची गरज. तर आमची मनां उजवाडावन नवी करच्याक नवी शिकवण जी येता पवित्र सभेची ती आमी आपणावून आमची फिरगोज आनी आमकांय अदीक जिवाड करूंक कृपा फावो कर म्हूण हे पवित्र मिसाच्या बलिदानांत कोतकोत्यान मागुया. बेटोवणे वेल्यार गायन गावया. C6 बागींतल्या फुलां मदें पेज 30. C6 पेज 30. मोच्या भयणी बाबांनो, हें मोजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, तुज्या गुटां वरवीं तूं आमचें थारोवण करताय. देखून ह्या पवित्र देण्याक सोंपता तसली आमची सेवा जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. तुमची खाड जावं उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रोचलें, ताचेच वरवीं तुज्या शिम्यार नासलेल्या उदारपणान ताका ताचें मूड सैम परत दिलें. देखून सगळीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका थाळयान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सोबा. त्या खातीर सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी सदांकाल संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना उस्सर्गी.
सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी, होसाना उस्सुर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदाना पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसाक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट. सोम्या, तुजें मरण आमी समोरताव आनी तूं परत येयसर तुजें पुनः जिवनपण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनः जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनः जिवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारये, देवाची माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मानाने मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां चाळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओंत्र्याक लोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतले सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. Kitek rozvodky, potví ani mojma, tuži sasna sasna. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. Amen. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. Ani तुमच्या आत्म्या सोबे असो. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले, आमची कटकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले, आमची कटकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले, आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या जल्माच्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कुडीन लोक क्रिस प्रसादा वेलार गायन गावया. D4 आशेता कालीज मोजे, पेज 49. D4 पेज 49. Sławi, sławi,
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, आमी भेटयलोली आनी शेवलोली देवीक बोली आमकां जिवान भरूं. ह्या वरवीं सदां तुका प्रिती मोगान एकवटून सासनाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. अनेक स्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबडव्या, लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दलबराच्या कुमराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक यमकोणाक लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसारांत जड पडटात. आमेन. शेवटाक गायन गावया. F7 जेजूक आमचे मदें दवरून पेज 88. F7 पेज 88. जेजूक आमचे मदें दवरून एकामेका प्रितीन दिवून चलया आमी परतून घरा. ताच्या मोगाक मनशां जिखून. जेजूक आमचे मदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवून चलया आमी परतून घरा. ताच्या मोगाक